चौथी वेळारे पावस रकत आसा म्हूण गोंयकार बेजारला, पूण ताच्या काय चड हुस्क्याची गजाल जाल्या. पावस असोच लागून उरलो जाल्यार 10 वर्सां फाटीं काणकोणां दोंगर फुटून महापूर आयिल्लो तशेंच जायत म्हूण तज्ञांनी हुस्को परगट आयला. वर्सा परस येन्नाच 25% पावस चड जाला तेन्ना हुस्को जाता अशें वेधशाळें म्हणटा. पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. 2 ऑक्टोबर 2009 ह्या दिसा काणकोणा दोंगर फुटून माती आनी 10 मीटर उंचायेन उदकाचो महापूर आयिल्लो. ताका लागून लोकांची शेतां काबार जाल्ली, घरां व्हांवून गेल्लीं, कितलींशींच गोरवां मेल्लीं आनी मनशांचेय बळी गेल्ले. त्या वेळार शासकीय पावंड्यार गजाली जाग्यार घालपाचें काम केल्लें तेन्नाचो विज्ञान आनी तंत्रज्ञान संचालक मायकल डिसोजान. तो आतां त्या खात्यांत ना, पूण तरीकय फाटल्या अणभवाक लागून ताणें पत्र बरोवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेर खात्यांकय जागयला, परत अशें अरिश्ट येवचें न्ही म्हणून. हो महापूर कित्याक लागून आयलो ताचो अहवाल करपाक सरकारान शास्त्रज्ञ डॉक्टर सतीश शेटये खाला एक समिती नेमिल्ली. हे समितीन गोंयभरांतल्यो असुरक्षीत अश्यो सुवातो सोदून काडिल्ल्यो. फाटीं फुडें असोच पावस पडल्यार खंय दोंगर फुटून व्हांवपाक शकतात अशे जागे. काणकोण तालुक्यांत पर्तगाळ, सत्तरी तालुक्यांत वाळपय, चोरला आनी विर्डी ते सांखळी, सांगे तालुक्यांत सांगेचें शार आनी भोंवतणचो वाठार, धार बांदोड्या मोलेंचो गांव, फोंडे तालुक्यांत फोंडेचें शार आनी तिस्क, तशेंच मातशे उणें अशे असुरक्षीत जागे सांगिल्ले. बार्देसांत साळगांव आनी शिवोली, जाल्यार साश्टींत वेर्णा आनी लोटले. आतां वेधशाळा म्हणटा 5 सप्टेंबर मेरेन पावस असोच लागून उरतलो. वेधशाळेंतलो शास्त्रज्ञ डॉक्टर S.D. सनपाच्या म्हणण्या प्रमाण पावसान आपली मर्यादा हुंपल्या आनी तरीकय पावस सोंपपाक आनीक 1 म्हयनो उरला. गोंयभरांत सगळ्यांत चड पावस पडला तो सांगे तालुक्यांत 3,878 मिलीमीटर. दुसऱ्या नंबरार आसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें सांखळी 3,728 मिलीमीटर. उपरांत येता उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचें केपें 3,042 मिलीमीटर आनी उपरांत दुसरो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराचें पेडणें 3,472 मिलीमीटर. This is called as monsoon season, June to September. So in these 4 months we should get around 3,000 millimeters rainfall, but this year we received more than 3,000 millimeter rainfall and still season to complete. So it may be, I mean, until now it is 25% excess, it may go beyond that. Today we have forecasted like coming 4 days there will be heavy rainfall at isolated places, and other places it will rain definitely. There will be rainfall all over the Goa, but till now we can say that highest amount of rainfall is received by Sangem, which is 3,878.6. दोतोर सनप सांगतात ते प्रमाण जमनीत उदक जिरपाचें प्रमाण जाय ताचे परस 25% चड आसा. ताका लागून परत दोंगर फुट्टलेच अशें तो म्हणना, पूण काणकोणां जाल्ली ताची पुनरावृत्ती जावंक शकता ही गजालय तो न्हयकारना. पळयात तो कितें म्हणटा तो. In a way we are lucky that we are getting good amount of rainfall, but in addition to that heavy rainfall spells are also happening, so it may create problems. So we in that case we are giving heavy rainfall warnings every day if it is there. Very heavy or extremely heavy rainfall occurs, then, and if it is happening, I mean more rainfall is there in the catchment area and dams are getting full, then the water resources department and concerned authorities should deal with that, and they release water in time. If it is exceeding certain level and then we are releasing, then it will be a problem. So that is one thing. Secondly, in hilly areas, if very heavy rainfall or extremely heavy rainfall are occurring for continuously for few days, then landslide may occur. So that is why we are giving such warnings in advance, like 4 to 5 days in advance. Where landslide happen, it depends upon the topography of that area. In addition to that, how is the soil structure at that place, and many other geological and ecological factors are
important in deciding that whether landslide will occur in that particular area or not. So yeah, those factors need to be checked out, maybe by GSI, जिओलॉजिकल Survey of India, yes. अँड स्टेट गव्हर्मेंट State, of course, yes. अशें अरिश्ट परत आयल्यार सरकारान कितें कितें उपाय घेवचे हाची एक वळेरीच डॉक्टर शेटे समितीन करून दिल्ली. पयलें सांगितलें रानांचें वेवस्थापन, म्हटल्यार कातरिल्ल्या रानांनी झाडां लायात. दुसरें उदकाचें वेवस्थापन, म्हटल्यार सगळ्या न्हंयांतलो गाळ काडात. तिसरें म्हटल्यार अश्यो असुरक्षीत सुवातो सोदून काडून तांचो आवाठ थारायात आनी त्या त्या जाग्याचेर करपाक जाय आशिल्लें अरिश्टाचें वेवस्थापन करपाची येवजण तयार करात. अजून हाचेर कांयच जाल्लें ना, पूण आतां जी परिस्थिती तयार जाल्या तातूंतल्यान तरी सरकार जागे जातलें आनी कामाक लागतलें अशी आस्त बाळगुया. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया आनी गोवा 365